येवकार हा समरिता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलायन्स। चेडवा सावरी सावन काजूवाड्या मजगतीचो रस्तो मरणाचो सापळो। केपें मतदारसंघात अजूनय रानराज्य। 63 वर्सां जाली तरी गोंय मुक्तीची मेळना गवाय। आसगांव जाला मुखेल रियल इस्टेट हॉटस्पॉट। जमनीचे मोल पावला 1 लाख चौखण मीटर। बिगर गोंयकार तुपाशी। गोंयकार जमनीचे बाबतीत उपाशी। कुर्टिकेरिया हायवे आणि फर्मागुडी धवळी बायपासार बेकायदो ट्रक पार्किंग। अपघातांक दितात निमंत्रण। संजीवनी साखर कारखान्याकडेन दियात ट्रक टर्मिनस, मागतात फोंडेचे एक्टिव्हिस्ट। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। केप्यां चेडवा सावरी सावन काजूवाड्या मजगतीचो रस्तो मरणाचो सापळो जाला। हो रस्तो रानांतल्यान गेला। फकत ह्या एका कारणान रान खात्यान फाटली 63 वर्सां रस्त्याक परमिशन दिवंक ना। अशे स्थितीत गोंय मुक्त जाला अशें मानप समाजातले? होवूय एक प्रस्नच। बायलांक कळटा पण दादल्या कळना तितलें। त्या सरकारान मातशें लक्ष घालपाक जाय, कित्याक तूं धड धापर रावनाका। आनी हांव कित्याक आतां ऑपरेशन केल्लें मनीस उरता, भुरग्यांकूच त्रास जाता वचपाक येवपाक। गाडी एक फावटी केजीची भुरग्यांची गाडी रिटर्न जाली। पयलीं 2 केसीस जाल्ले आसा ऑलरेडी। तें पयर आदींच एक जाल्ली न्यू काजारी केल्ली, ती प्रेग्नेंट आसली, 5 म्हयने जाल्ले। ती म्हणपाले किती त्रास गो म्हणपाक लागले। हांवें सांगलें, आमी MLA सांगलें, सगळ्यांक सांगलें म्हूण सांगलें सीएमाक। पण ती म्हणपाले कितें गो तुमी रस्ते सुद्दां करपा जायना, पयलीं जावना तें जावना म्हणपाक लागले। आतां तरी करा म्हणपाक लागले। आज गोंय जें आसा हें 63 वर्सां पूर्ण करता, फ्रिडम मेळत। पूण हांगा हो जो रोड आसा, हो रोड चेडवा सावर तूं काजूवाड्यार म्हणटा रोड, कितलींशीं वर्सां जालीं परती स्वतंत्र मेळपाक दीस लागीं पावले, तरी पूण हो रोड जायना। आनी ह्या रोडाचेर सर्कस करून लोकांक वचपा आनी येवपा पडटा। आमी इतलें सांगतात, हो जो नॅशनल हायवे 17 स्टार्ट जाता चेडवा सावरी कडच्यान जो रोड जो काजूवाड्यार वयता, हो फक्त 70 मीटर, 60 ते 70 मीटर रोड आसा। आनी आज ह्या रोडाचेर सर्कस करून वचपा पडटा। आनी इतलेंच न्हय, ह्या रोडाक लोकांनी नांव दवरलां की प्रेग्नेंट बायल जी आसा हो सुटपाचो रोड म्हूण हांगा नांव दवरले कडेन आसा। सरकारान हें जर नांव मिटयता जाल्यार बेगीच्या बेगीन हो रोड जो आसा हो बेगीन करून दिवचो। आनी त्याच बरोबर तेणी सांगले कडेन आसा, जर कोणाली जर बायल प्रेग्नेंट आसा आनी ती जर हॉस्पिटलांत व्हरोन जर ऑपरेशन करपाक पडटा जाल्यार ह्या रोडार हाडचें। आनीक तांकां ऑपरेशन करनासतना ह्या रोडा वयल्यान ती बरे भशेन भुरगीं सुटोवन दाखयतले अशें ते लोक सांगतात। आनी त्याच बरोबर हांगा जे जितले लोक येतात ह्या काजूवाड्यार साकून, ह्या लोकांक इतली त्रास जाले कडेन आसात की कोणी बरो ना जाल्यार प्रेग्नेंट बायले तर पयर सुद्दां एकटी बायल हांगा सुटल्या अशी सरपंचान सांगले कडेन आसा। त्याच बरोबर MLAन सांगले कडेन आसा। हो रोड जो आसा हो 70 मीटर, जो 60 ते 70 मीटर रोड जो आसा हो फक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान गेला। पूण गेली इतली वर्सां जाली लोक मागणी करता, पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेंचे कडेन आयकना आनी सरकारान हेंचेर लक्ष दिलें ना। आतां ह्या लोकांनी बेगीच्या बेगीन मागणी केले कडेन आसा की तुमच्यान जाता जाल्यार बेगीन करात, ना जाल्यार फुडलीं इलेक्शनां सुद्दां आमची दारां तुमी येयनाका म्हणत। सरकार प्रायोरिटीज सेट करपाक फाटी पडला। प्रायोरिटी कितें आहा तें सोदूंक आपणा जाय तें कोता। आतां हें सावरिको रस्तो, इट इज ओन्ली 130 मिटर्स ओला तांबोर घालपाचो फॉरेस्टा एरिया। आनी जेन्ना NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायवे बीन NOC भरपूर दिता रस्तो व्हड करपाक, हे बारीक रस्ते ग्रामीण भागांत आमगे लोकांक मूळ गोंयकारांक ST भावांक हो रस्तो जावपाक NOC फॉरेस्ट आजून दिना। आनी जेन्ना हांवें आमदार जालो म्हणटरीच इवन हॉल्टमिक्स हाडपाक रस्तो करपाक थिंगा हांवें प्रयत्न केलो तेन्ना फॉरेस्टांनी नाडायलो। 130 मिटर्सां लागून लोकांक इतली त्रास जाता। फाटीं एक प्रेग्नेंट बायल हाडली तिने, ते हाटासो त्या गाडयेन ती ऑलमोस्ट तेजी डिलिव्हरी थिंगा जावपाक पावली। इतलें तेगे वॉटर बॅग फुटलें आनीक म्हाका सुद्दां इतली त्रास जाली। सो सरकार समज तरी हे लोकांचे तरी म्हाका सुद्दां विचार करना जाल्यार हे सरकार गोंयकारां म्हणून आनी मूळ नीज गोंयकारांक उमळपाक सोदता। सो म्हाका सुद्दां ताबडतोब ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टरान जे आमगेलो बाब विश्वजीत राणे आहा तेकाय कानार घायल्ली खबर। सो म्हाका सुद्दां ताणें ताबडतोब डिपार्टमेंटाक सांगचें की हो सावरीकोळे केपें मतदारसंघांत ऑन द नॅशनल हायवे बारश्यां हिंगा सावरीकोळे हो रस्तो
डिपार्टमेंटा तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कांय आडकुळा नासुना हो इतलोच 100 मिटर स्ट्रेच इंटू 3 मिटर विथ इतलो रस करपाक आमकां ताबडतोब एनओसी दिची. प्रेग्नेंट आसता बायलो कित्याक बायलांक कळटा पूण दादल्यांच्या कळना तितलें त्या सरकारान मातशें लक्ष घालपाक जाय कित्याक तूं धड धापर रावं नाका आनी हांव कित्याक आतां ऑपरेशन केल्लें मनीस सुद्दां भुरग्यांकूय त्रास जाता वचपाक येवपाक गाडी एक फावटी केजीची भुरग्यांची गाडी रिटर्न जाल्ली टायर लागून उरली तेका हांव मागता मातशें तेम त्या रस्त्यार लक्ष घालचें. हे प्रेग्नेंट बायलांक किती जाता आनी कितले केसीस जाल्यो थंय ह्यो? पयलीं 2 केसीस जाल्ले आसा ऑलरेडी ते पयर हालींच एक जाल्ली न्यू काजारी केल्ली ती प्रेग्नेंट आसली 5 म्हयने जाल्ले ती म्हणपाले किती त्रास गो म्हणपा लागले हांवें सांगलें आमी MLA सांगलें सगळ्यांक सांगलें म्हूण सांगलें सीएमाक पूण ती म्हणपाले कितें गो तुमी रस्ते सुद्दां करपा जायना पयलीं जावना ते जावना म्हणपा लागले आतां तरी करा म्हणपा लागले आमी सांगलें आज सांगता न्ही म्हणलें सांगता म्हणलें मातशें करून घ्या म्हणपा लागले. म्हणजे तुमकां तो इम्पॉर्टंट रोड सामको? आमकां रोड आसा इम्पॉर्टंट आसा पूण गरजेचोच आसता लोकांक सगळ्या लोकांक पब्लीक लोकांक आमकांच न्ही काजवाड्याकारांक सगळ्या लोकांक इम्पॉर्टंट आसता हो रस्त्यार. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. आसगांव गोंयचो मुखेल रियल इस्टेट हॉटस्पॉट जाला. दिल्ली, मुंबय आनी हेर कडल्या धनदाणग्या लोकांनी जमनी हाताशिल्ल्यान जमनींचें मोल 1 लाख रुपया प्रति चौकट मिटराचेर पावला. म्हत्वाचो प्रस्न गोंयकारांक अजूनय आपल्याच राज्यात जमीन परवडटली आनी वाडिल्ले मालमत्तेच्या दरांतली ही वाड गोंयच्या हेर वाठारांनी पातळी जाल्यार कितें जातलें? पळयात आमचे रिपोर्टर नितिक्षा गांवकारान दिल्ली पुराय म्हायती. आसगांव हो गांव उरूंक ना जाल्यार ते शहर जावपाक लागला. आयज आसगांवान आमकां दिल्लीकारांचे राज्य पळोवपाक मेळटा. आयज जर आमी ह्या वाठारांत जागो विकतो घेवपाक वयशात जाल्यार 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर अशी हांगा रेट आसा आनी आयज आमकां ह्या वाठारांत दिल्लीकारांचे राज्य पळोवपाक मेळटा. आसगांव हो सुंदर असो गांव, फुलांनी भरिल्लो असो गांव, पूण आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार आसगांवकारांचें राज्य कमी जाल्यार भायल्या लोकांचें राज्य हांगा चड पळोवपाक मेळटा. मॅडम, आसगांव वाठारांत सद्याची लँड रेट आसा पळय ती सद्या बरीच म्हारग आसा आनी हांगा आमकां चडशे दिल्लीकार पळोवपाक मेळटा. आसगांव पयलीं एक सुंदर असो गांव पण आतां थंय दिल्लीकारांचें राज्य जावपाक लागला. तुमी शिवोले मतदारसंघाची MLA. इन शॉर्ट कितें म्हणटाय? what I am going to speak is a bitter truth. आमी गोंयकार कोण गोंयकार म्हणटात, but what is the bitter truth? What everybody has to accept. आता तूं आमचे बाय नितिक्षा, तुजे कडेन लँड आहा, प्रॉपर्टी आहा आसगांव. To whom will you sell? Tell me. To whoever is giving you the highest rate. Anybody. कोण तूं समजले? Which everybody does. कोण आमी जेन्ना आमीच एक म्हाजे कडेन म्हण तूं 1000 स्क्वेअर मिटर जागो आनी हांव गोंयकार आनी हांव तो स्थानीक आसगांव गांवचो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. जेन्ना हांव म्हाजें प्रॉपर्टी विकता तेन्ना हांव म्हाजें गोंयकाराक विकतलें तशें चिंतिना. हांव चिंता म्हाका बाबा हो लँड कोण हायस्ट रेटान दिता पळय ते. सो this is whatever is happening not only in Asagaon but throughout Goa. आणि निमणे आमी म्हणटात पॉलिटिक्सान आमी उलयतात आमी गोंयकार कोण सांबाळपाक जाय, आमी एक जागे गोंयकारांक विकपाक जाय. पूण एज इंडिविज्युअल म्हाजेच कडेन ना जाल्यार कोणा कडेन XYZ जागो आहा तो विकतलो टू द हायस्ट. तो दिल्लीवालो जावं नाल्यार तो लंडनवालो, whatever, whoever is giving them the highest rate for their land. At that time we don't think about goikar kon. First it was, those rates were around coastal belt. आता कोस्टल बेल्ट सोडून म्हणल्यार बिचाचेर लोक ट्युरिस्ट इतले येतात आनी गर्दी इतले जाता. दॅट्स वाय these builders or this Delhi guys, they want to buy properties at little further away from the crowd. So they have started coming towards places which are closer to the coast also, but little far. So Asagaon is a beautiful village. We have the best of restaurant cuisine.
So everything you get. So it's not only Asagaon, it is throughout happening, and what else I can say. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कुर्टी केरिया हायवे आणि फर्मागुडी धवळे बायपासार परत ट्रक पार्क करपाक लागल्यात. हे पार्किंग अर्थातच भिरांकूळ अपघातांक निमंत्रण दिवपाक लागला. हायवे वयल्या ह्या ट्रकांच्या पार्किंगा खातीर संजीवनी साखर कारखान्या कडेन ट्रक टर्मिनस करात. पार्किंगेचो प्रस्न सुट्टलो आणि सरकाराक येणावळी मेळटली. एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान पर्याय सुचयला. हायवे म्हटलें की हायवेचेर सगळे कडेन ट्रक पार्किंग केल्लें उरता आनी आमच्या फोंड्याक 3 हायवे आसा. एक फर्मागुडी धवळे बेतोडा बायपास जो आसा आनी उसगांव वचपाचो जो आसा. हे तिनूय रोडाचेर जे ट्रक पार्किंग केल्ले उरतात आनी हाका लागून खूब एक्सिडेंट जातात. हे ट्रकाक लागून कित्याक दुसरे फाटल्यान हांगा लायट आसा. लायट हायवे खंयच्याय हायवेचो लायट एकूय दीस रातची पेटना. ताका लागून चड प्रॉब्लम जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा स्ट्रे कॅटर आसता जे गोरवां बशिल्लीं उरतात आनी गोरवांक लागून आनी चड एक्सिडेंट जाता. ह्या रोडाचे कितलेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आतां हो जो रोड आहा फर्मागुडी टू धवळे बायपास हाजे पळयशात तुमी केन्नाय येयात की रातची लायट पेटना हांगा आनी ट्रक तर सायडीन पार्क केल्लेच उरता. हेका लागून चड एक्सिडेंट जाता. लोकांचो डिमांड इतलोच आसा की हे ट्रका खातीर ट्रक टर्मिनल जावचें आनी अशें म्हणटात की गव्हर्मेंटान जागो घेवन दवरलो आसा पूण ट्रक टर्मिनल जायना. लोकांची मागणी आसा की बेगीचे बेगीन ट्रक टर्मिनल जावचो आनी हे ट्रक जे रस्त्यार आसा ते सगळे थंय वचचे आनी लोकांक सुसेग मेळचो. या 4 पदरी महामार्गा कुशीक ट्रकवाले ट्रक पार्क करून दवरपाक लागल्यात. केरी कुर्टीच्या थळाव्यांनी ताका लागून हुस्को उक्तायला. हो वाठार ट्रक मुक्त करात थळाव्या लोकांनी मागला. अमिगो जंक्शनाचेर एक रस्तो वास्को वटेन आणि दुसरो पणजे वटेन वता पूण पार्किंगाचो मुखेल येरादारीचेर व्हडलो परिणाम जाता. ताका लागून अपघात जातात थळाव्या एक्टिव्हिस्टांनी चिंता उक्तायल्या. म्हाजो फ्रेंड कलीग आमी वांगडा शिकल्या स्कुलान शाळेन अशोक नायक म्हणटा तो वयतालो आनी तेन्ना एक कंटेनर अचानक भायर सरलो आनी तेजे तकले वयल्यान भिरगेले आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो. तेन्ना गांवचे खुबशे लोक जमले आनी तेन्ना तो एक उठाव जालो पळय ट्रक पार्किंगाच्या अगेन्स्ट आनी त्या उठावाच्या नंतर थंय ट्रक पार्किंग बंद जाल्लें. कितले वर्स जाले जालें आतां 1 वर्स जालें. 1 वर्स 1.5 वर्स जाली ह्या गजालीक. तेन्नाच्यान जे बंद आशिल्लें पळय ट्रक पार्किंग तें आतां परत ट्रक पार्किंग सुरू जावपाक लागला. आनी दुसरें आनी एक टेंशन जाल्लां की ट्रक हाडटा रस्त्यान ताका 2 हेले येता झाडाचे खांदेले येता म्हणजे तो ट्रक बंद पडलो दाखोवपाक. तो ही एक न्यू तेंच्यांनी टॅक्नीक स्टार्ट केल्ली आसा. हांव RTO ऑफिसान गेला. हांवें थंयचें इन्फॉर्मेशन काडलां. म्हाका RTO इन्स्पेक्टरान सांगलां की आमी एकाय ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाक NOC म्हणटा दिल्ली ना. ट्रक पार्किंग जातात ताच्या बद्दल हायवेच्या बद्दल जातात आनी एवरी टायम जेन्ना आमचो पेट्रोलिंग स्टाफ आसता तो थंय समज ऑब्स्ट्रक्टीव पार्किंग केला जाल्यार ताका आमी इश्यू चॅलेंज करतात. तेच्या पयलीं ताका आमी ब्रीफ करतात की तेजे रोड सायड पार्किंग बद्दल कितें इफेक्ट जाता. ते गाडी पार्क केल्ली आसता तेन्ना एक दुसरी गाडी येवन मारता फेटर जाता. ताका मागीर आमी अवॉयड करतात ट्राफीक एज्युकेट करतात आनी तांकां एकदां एक हे करून आमी तांकां धाडटा. तरी आसून समज परत रिपिटेड बीन आसा तेन्ना गिव्ह यू हांगा इश्यू कितें आहा. दीस कोणताय एरिया इंडस्ट्रियल हब जाल्ले आहा ट्रान्सपोर्ट हब जाल्ले आसता. हांगासर आवटसायड व्हेकल्स खूब येतात. सो हांगा ट्रक टर्मिनस असो ना नोटिफायड आसता. सो तेन्ना ताका ट्रक टर्मिनस असो ना म्हणून ते मोस्टली सगळे गांवचे पार्क करता आनी दॅट क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. संजीवनी साखर कारखान्याचे जमनीत ट्रक टर्मिनस सुरू करचो तशें केलें जाल्यार सरकाराक महसूल मेळटलो आनी ट्रक पार्किंगाचो प्रश्नय सुटावो जातलो. संदीप पारकारान सरकाराक पर्याय सुचयला. जागो घेतलेलो आसा थंय जर पार्किंग हब जर जायत न्ही जाल्यार सगळ्या पंचायतीचे प्रश्न सुट्टा. कवळ्या पंचायती सुट्टा, कुर्टी खांडेपार, बेतोडा, हांगा उसगांव सगळ्यांचे प्रश्न सुट्टले. पण पंचायतीन जावं खंयच्या सरकारान म्हणजे फुडाकार घेवपाक जाय न्ही. म्हाका दिसता की खबर आहा की आमचे गोवा सरकार BJP आसा पळय न्ही हो एक मोठो इन्कम सोर्स उगडटा. कसो खबर आसा जो जागो तेंच्यांनी एलोट केलो संजीवनी सुगरेट ब्रिगेडे ते जर पार्किंग हब केले न्ही जाल्यार फाल्यां शॉपां येतलीं टॉयलेट्स येतले बाथरूम येतले हेका सगळे चार्जीस आसतले. हो एक इन्कम सोर्स आसा. आमच्या CMान बा प्रमोद सावंतान हेजेर विचार करचो आनी जाता तितले बेगीन थंय पार्किंग हब करचें आनी गव्हर्मेंटाक एक इन्कम सोर्स रेडी करून दिवचो.
आणि जॉबूय मेळटले न्ही. जॉबूय मेळटले आनी थंय एक डिसिप्लीन उरतले. आनी आज जे एक्सिडंट जाता तितले 50% एक्सिडंट आहा पळय न्ही ते एन्क्रोचमेंट ट्रकाक लागून जाता. मोठे मोठे जे ट्रक जे आनी ट्रॉली येता पळय न्ही कंटेनर बीन तांकां लागून जाता एक्सिडंट. हे एक्सिडंटाची फॅटिलिटी कमी जातली काय न्ही ह्या गोष्टीचो विचार जावपा जाय. ऑलरेडी जागो घेतल्यार कितली वर्सां जालीं पण तेजेर कंक्लुजन कांयच येना. जेन्ना हांवें कंप्लेन केली 1 वर्स पयलीं तेन्ना आमच्या आमदारान डेप्युटी कलेक्टर मिटींग घेवन एक हाफ डे सुमार मिटींग घेवन तेंच्यांनी खंय तरी एक ते बाबा ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां सुरू करची आनी पार्किंग हब जो आहा थंय इनिशिएटीव घेवन कितें करपाचें केल्लें पण तेच्या नंतर कांय आवाज ना जालो. ताका लागून म्हाज्या आमच्या आमदारा कडेन बीन रिक्वेस्ट आसा की जी मिटींग जाल्ली 1 वर्स पयलीं ती मिटींग मातशी फुडें फॉलोअप करून खंय तरी हो विशय चडेक लावचो. ह्या वाठारात स्ट्रीट लायटी नात. रातच्या वेळार महामार्ग काळखात उरता देखून आनीक धोक्याचो जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. भाजपा सरकाराच्या पोटफुग्या कामांचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी फोग काढलो. 2027चे वेंचणुकेची काँग्रेसीन नेटान तयारी चलयल्या. हात बदलेगा हालात ही मोहीम घेवन काँग्रेस सेवा दल फुडें आयला. हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान तांणी पुराय म्हायती दिली. आयज सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आयज गोंयकारांची कशी हालत जाल्ली आसा. म्हादईचो एक सेन्सिटिव्ह जो इश्यू आसा तो आज पासून कसो सोंपना. जेन्ना आमी एक सोल्युशन दिल्ले राजन बाब केरकर आणि निर्मला ताई यांच्या लिडरशिपच्या अंडर की टायगर रिझर्व हो करचो म्हणून आणि हो प्रश्न सॉल्व जातलो. पण जेन्ना म्हादईचो इश्यू येता तेन्ना हे टायगर रिझर्व घेवन हायकोर्टाची ऑर्डर सुद्धा चॅलेंज करता गव्हर्नमेंट आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पैशांनी. आणि अजून पासून हो टायगर रिझर्व तसोच उरलेलो आसा. म्हणजे आयज हो कितलो सेन्सिटिव्ह आसा गोंयकारां खातीर गव्हर्नमेंट हो कळून चुकलेलो आसा. आयज हो गव्हर्नमेंट कितें करूंक सोदता, कोणाचे भले करूंक सोदता हो एक प्रश्न आमकां सगळ्या गोंयकारांक पडलेलो आसा. सेवा दल हो बॅकबोन आसा पार्टीचो आणि आमी सगळे जाण 2027 तयारी करपाक लागलेले आसा. प्रत्येकाचो मुवमेंट आमी वतल्या घरा कडेन तेंच्या प्रत्येकाक मेळटले ही आमी कळकळीची विनंती करता. त्या खातीर आमी एक हात बदलेगा हालत हितून आमी गोंयकारांक उलोवंक मारता. तेका मिस कॉल दिल्लो आसा आमी 91128929000089 9112900089 आणि तशीच आमची ईमेल दिल्लो आसा goa.pcc@gmail.com. हाजेर तुम्ही संपर्क साधू येता, मिस कॉल करूं येता. कारण ही हालत जर सुधारपाची आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. आणि ह्या सरकारा विरोधात जे त्यांच्या मानगुडीचेर भूत बसलेले आसा त्या भूताक धांवडपाचे कार्य सेवा दल आणि जीपीसीसी करतले. होच हांव तुमकां सगळ्यांक एकमेव मंत्र सांगता की आमी सगळे एकठांय जावया, गोंयकारपण दवरपाचे कार्य करूया. कारण गोंय हे फुडल्या पिढये खातीर जाय, ह्या खातीर आमी दवरपाक जाय. उट सूट डोंगर फोडी फाल्यां आमकां वायनाड जावपाची सुद्धा जातली ही भिरांकूळ आसा. आयज तुमचो टीसीपी मिनिस्टर म्हणटा आमकां म्हणटा जे पोर्टफोलिओ दिल्लो आहा तो सेंटराकसून दिल्लो आसा म्हणटा. हे ज्यो गोष्टी उलयता न्ही कारण स्टेट गव्हर्नमेंट मानीत अशें जालें ना. अरे सेवा दलाची डिमांड आसतो की तुमकां तिकेट दिवपाची म्हणून ना. तिकेटीचो प्रश्न वेगळो भाग तिकेटीचो प्रश्न वेगळो भाग. आयज सेवा दलान कितें काम करपाचें ही गरज जावन आसा. तिकेटीचो सेपरेट, तिकेटीचो इलेक्शन वेगळो. पण वी आर फॉर्मिंग द इलेक्शन स्ट्रॅटेजी की आमकां हे हालत जर बदलूंक जाय जाल्यार हाती शिवाय आमकां पर्याय ना. हात हो आमकां बदलेगा हालात हेच आमकां सांगपाक सोदता. बीजेपी वाल्यांना हात करेगा घात म्हणटा. बीजेपी जर म्हणटा जाल्यार अशें बीजेपीच्यान आमी खुबशे करून म्हणू शकता.
आयज भुतानी जनता पार्टी जाल्या ती, ब्रोकर जनता पार्टी जाल्या ती, अशें आमी खुबशे म्हणूं येता. पण आनी ही वास्तविकता आसा. हात जर घात केल्लो जाल्यार 70 वर्सां जे कार्य केला ते आयज सगळे मोदी सरकार विकीत काडटा मरे. ते खंयचे कोणाचे ते हो विशय येता न्ही बाबा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मायना स्पोर्ट्स क्लबान डॉन बॉस्को ऑडिटोरी फातोर्डाक 2-1 गोल फरकान हारयलो. कुट्टरी जिमखानान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोन्ही पंगडांमदी बरी सर्त रंगली. 2-1 अशा गोल फरकान कुडतरी पंचायत कपाच्या 32व्या क्वार्टर फायनलीत मायना स्पोर्ट्स क्लबान सुवात मेळयली. मायना स्पोर्ट्स क्लबाचो माल्दिनो रॉड्रिगीसाक मॅन ऑफ द मॅच खिताब फावो जालो. पळयात काय ऑडलायने खिण. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. बंगालच्या उपसागरार आशिल्लो खोल दबाव आनीक उणो जाला. गोंय पुरायपणान धोक्याच्या वाठारांतल्यान भायर सरला. हांगाचे हवामान मातशे दमट आसले तरी नितळ उरतले. फुडल्या सप्तका मेरेन ही परिस्थिती तिगून उरतली अशी आस्त आसा. पूण IMDचे म्हणणे अदीमदी पावस पडूं येता. बिरेस्तारात थंड अस्तंत वारे घोळपाची शक्यताय आसा, जाका लागून चड आर्द्रतायेचो परिणाम उणो जावपाक मजत जातली. चडशा वाठारांनी सुमार 32 आनी उण्यांत उणे 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. 22 तारीख मेरेन गोंयांत हवामानाची शिटकावणी ना. सुके हवामान, फाफशिल्ल्या पावसाची शक्यताय. बिरेस्तारचे तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चायच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.